शेनवारा नेरूलच्या सटी देवस्थानात श्री दत्त पद्मनाभ पीठ आणि संत समाज नेरूल पिळण हांच्यांनी जोडपालवान वनमहोत्सव आयोजित केल्लो। ह्या सुवाळ्याक थळावे आमदार जयेश साळगांवकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RD एक्सपो खातीर नेरूलच्यान गौतम शिरोडकार। प्रोग्राम हेच गांवचे नाव मागता आनी तुमची सांस्कृत पैकी चालू स्वामी महाराज की जय। आमचो प्रोग्राम दत्त पद्मनाभ तेन्ना आमदार आमची सगळी बाळांनी आनी भयणांनी तेन्ना उरल्या संस्कृती झाडां लावपाची तेन्ना तेंच्यांनी आतां रामरायान शेत दिला आनी ती झाडां लावपाक आयज थंयसर प्रोग्राम झाडां लावपाचो करतली तेन्ना ती झाडां लायली म्हणटकूच ती कोणी तरी वचोन पोवन थंय त्या झाडांक उदीक घालून ती व्हडली करूंक जाय आनी ह्या सडीच्या देवळान हो प्रोग्राम दवरलो म्हणून खूश जालें। कित्याक आमी 10 वर्सांचे आसतना हांगासर प्रोग्राम करून स्टार्ट केल्लो आनी आमी प्रोग्राम करून धालो करताले हांगासर आनी आतां मागीर हे देवूळ बीन ह्या भुरग्यांनी आमच्या सगळे गांवच्या ह्या दिसांनी देवूळ केले आनी बरो व्हडलो प्रोग्राम जालो। अशेंच लावन आमकां कशी एक सेवा करून दिवची आमचे पंचायती पैकी तुमकां सपोर्ट दिवंक जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगचो आनी आमी तुमच्या कडेन सगळीत आसता। आपण फक्त झाडे लावतो आणि त्याच्याकडे सर्व दुर्लक्ष करतो, पण आता काय करायचं, झाडे लावायची आणि त्यांची काळजी घ्यायची, त्यांना पाणी घालायचं, खत घालायचं आणि ते मोठी करायचे। पण मोठी झाल्यानंतर त्याचाच आपण उपयोग करतो, औषधासाठी प्रत्येक त्याच्यासाठी उपयोग करतो, तसेच आपण त्याची सेवा करावी। झाडं ही आपल्या आरोग्यासाठी चांगली असतात, झाडं ही लावलीच पाहिजे, आपली पुढच्या काळाची गरज आहे ती झाडं म्हणजे। आज माणसांची संख्या जास्त आणि झाडांची संख्या कमी झालेली आहे, त्यामुळे झाडं लावल्यानंतर आपल्याला पाणी पाहिजे, आपल्या शरीरात पाणी पाहिजे तर पाणी मिळतं। झाडं जर नाही तर पाणी नाही, त्याच्याशिवाय अन्नही नाही। आज श्री दत्त पद्मनाभ पीठ एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेऊन प्रत्येक हिंदूपर्यंत पोहोचण्याचा जो संकल्प केलेला आहे त्याचा एक भाग म्हणून आज संत समाज नेरूळ पिळणने वनमहोत्सव म्हणजे झाडे लावून झाडे जगवावी आयज हांगासर जो वृक्षारोपणाचो कार्यक्रम जो घडोवन येता संत समाज हांगासर नेरूळचो संत समाज हांगा घडोवन हाडटा, ताका लागून सगळ्यांत पयलीं तेंचें हांव अभिनंदन करता, कारण वृक्षारोपण हे खूब म्हत्वाचें आसा आमच्या आयुश्यांत। कारण जर झाडां जर ना जाल्यार कांयच ना। मनशान कितलीय जरी प्रगती केली आणि आमी जर आमचें जर नेचर जर सांबाळूंक शकले ना जाल्यार शेवट कांयच उरचें ना। म्हणून खूब गरजेचें आसा। आयज आमी पळयता की सगळे कडेन ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, तेजें कारणूय मनुश्यच आसा। कारण आमी मनशांनी निसर्ग आमी खूब म्हणजे फाटले शेकडो वर्सांनी फाटली जी खास करून फाटली जी 100 वर्सां जी आसा तातूंत बरीच वृक्ष संपदा आमची नश्ट जाल्लेली आसा। कितली गरज आसा झाडांची आनी वनमहोत्सव करप आनी बाकीचे इतर कार्यक्रम करप। संत समाज खुबशे कार्यक्रम घडोवन हाडटा। फाटल्या दिसांनी आमी एक तेंचो शिबीर पळयलो हेल्थ हेजेर आनी नॅचुरोपॅथी कशी एक्युप्रेशर नॅचुरोपॅथी कशी आमकां ॲलोपॅथी एवॉयड करून नॅचुरोपॅथी आमी कशी करूंक शकता, तशेंच आयुर्वेदाचेर तेंच्यांनी लक्ष केंद्रीत करपाचो प्रयत्न केलो आनी आयज हो सुंदरसो कार्यक्रम जितून ते झाडां लावपाचो वनमहोत्सव करप। आमच्या मदींच न्हू तो ह्या प्रोग्रामाक खुबशीं भुरगीं जाय आसलीं, त्या भुरग्यां मदीं इनकल्केट जावपाक जाय, हे संस्कार भुरग्यां मदीं येवपाक जाय की झाडां लावप तोडप ना। आमची तांकां स्कुलान हें जर शिकयता की एक म्हाका दिसता म्हाज्या भुरग्याक एक पिक्चर स्कुलान दाखयल्लें, एका वाटेन खुबशीं झाडां आनी खूब पावस आनी दुसऱ्या वाटेन झाडां ना आनी सामको डेजर्ट सामके म्हणजे राजस्थान आनी आमी डेजर्ट म्हणटा पळय ते वाळून सारकी, म्हणजे झाडां लावन जमीन कशी उरता आनी झाडां नासतना जमीन कशी उरता हें म्हाका दिसता ते पिक्चर
पिक्चर दाखयताले आनी ते भुरग्यांक हितूनच्यान खूब शिकपाक मेळटा. ह्या प्रोग्रामाक खास करून आमी भुरग्यांक हितून आमचो आस्पाव करपाक जाय.